मार्गरेट क्रिस्त शेगुणान देखीक बरी जावन आसली. तिच्या वैयक्तीक बागेवंतपणान, बऱ्या नाट्यान, कलतेपणान आनी शाणेपणान रायांचेर आनी सरदारांचेर ती प्रभाव घालूंक शकतली. इंग्लंड आनी रोमाच्या पवित्र सभेच्या रितीरिवाजांनी एकूट हाडच्या खातीर महासभ्यांनी वांटो घेतली. तिच्या उदारपणा वरवीं जायत्यो इगर्ज्यो आनी मठ स्थापीत जाल्यो. इंग्लंडान गुलाम जावन आशिल्ल्या जर्मनीच्या जायत्या गुलामांक तिच्या मध्यस्थपणा वरवीं सुटका लाभली. मार्गरेट जायतीं वरां मागण्यांन तशें दुर्बळांच्या आनी निर्गतिकांच्या सेवेंत खर्चितली. 1903च्या नोव्हेंबर 16 मार्गरेट मरण पावली. पापा इनोसेंट चौथ्यान 1250 तिका सान म्हूण पासारली. ती स्कॉटलंडाची पात्रोन जावन आसा.